काणकोण नगरपालिकेच्या वॉर्डाची पुनर्रचना करताना जायत्यो अनियमितताय घडल्या असो आरोप नागरिकांनी केला। काय मतदाराची नावां दुसऱ्या वॉर्डात घालून गोंधळ झाला, जाल्यार काय जाणांची नावां मतदार वळेरीत आयलीच नात अशी कागाळ आसा। हे फाटभुंयेर नागरिकांनी उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे वचून लेखी निवेदन सादर केल्ले। हाच्या आदी या प्रकरणात नगरसेवक शुभम कोमरपंत न्यायालयात गेल्ले। उपरांत संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्याची बदली केली, पण तो अधिकारी मनमानीपणान वागला आणि न्यायालयाचो अवमान केला असो आरोप कोमरपंतान केला। नव्यान नेमिल्ल्या उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे न्याय मेळना जाल्यार परतून न्यायालयात वतलो अशी शिटकावणी दिल्या। या वेळार आदलो नगराध्यक्ष राजेंद्र देसाई, संतोष गांवकर आणि हेर नागरिकांनी आपली नावां चुकीच्या वाड्यार नोंद जाल्यात अशी कागाळ केल्या। डिलिमिटेशन तुगेलो 2021 जाल्लें, लास्ट इलेक्शन 5 वर्सां जाल्लें, ते कोणी आमी केल्लें, त्या सरकारान केल्लें, जाल्यार 5-5 वर्सांनी तुमी परत करपाची गरज कितें आहा? हेजी 9 तारखेर हियरींग आसा, आमकां ऑनरेबल डेप्युटी कलेक्टरान हियरींग दवरला, तेजेर हांव कितें निकाल येता तो पळयतलो। तेज नंतर हांव तुगेलो कोर्टान हें जातलो की तुमचो हिंगा आमकां स्टेटमेंट जो इलेक्शन कमिशनान जो कोर्टान दिल्लो की आमी ताका खंयच्या प्रोसेसान घेवच ना म्हणून, तो तेणी तुगेलो उल्लंघन केल्लो आसा आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी ह्या फावटी हांव डिमांड करतलो तेजेर एक्शन घेवपाक, कित्याक हो प्रोसेस आतां तो केला तो क्लियरली दाखोवन जाय फटींगपण म्हणून। कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर या तेजे सायन आहा, तेणी आतां फिजिकल बाउंड्रीज ज्यो चेंज केला तेजेर सायन आहा। एप्लिकेशन दिला तेणी सांगला हो जो ड्राफ्ट आहा फक्त ड्राफ्ट आहा, सजेशन तुजें ऑब्जेक्शन तुमी दवरपाक जाता आनी आमी 9 तारखेर मागीर हियरींग घेतले, तेजेर मागीर तुगेलें एक्शन घेतले। आमचो न्यू कलेक्टर आयले तेका मुद्दम ही लोकांली मागणी लागून धाडला आसा आनी हे लोकांली मागणी तेणी मानून घेवची आनी न्याय दिवचो अशें आमची हें आसा। हांव जे नगराध्यक्ष आसा त्या सनाद म्हणल्यार त्या वार्डां वोटींग करीत आयला आनी ह्याच टायमार आमगे 3 घर काडले आनी दुसरी वार्डां घातली, कितें कारण कितें? की आमी बाबा एक वोटरा एक कावन्सिलरा बरोबर आसा ते वोट करतले, हें सारकें कळटा डिटेल। नगरसेवक तो बिल नगरसेवक तेणी जो विषय घेयला तो विषय बरोबर आसता गेलो आनी तेजे बरोबर हांव आसा। जे मतां काडली म्हणटा ते केल्ल्यांक तें एक घर म्हणजे जे घर तेकोन आसा सुधाकर देसाय म्हणून, त्या घराची सुधाकर देसाय मत काडले आनी तारीर घायले। हें सोदतां सांपडलें नाल्यार कळनासलें तें सगळें घर नंबर आनी ते गौरवान आमगे पळयलें। ही सुद्दां वायट गोश्टूच, केल्ल्यांतलें मत काडप आनी तें मत आपणाक पडचें ना म्हणप आनी तें तारीर घालप हो सुद्दां अन्याय लोकांचेर। आनी हेजी हें ऑलरेडी तेणें कंप्लेन दिल्ली आहा आनी माननीय डेप्युटी कलेक्टर तें सारकें करतलो अशें हांव गृहीत धरता। थिंगाच रावपाचें आमकां दुसरी कडेन म्हणजे पयलीं तेंच आमकां जाय आनी दुसरें आमकां कोणाक कांय नाका। हांव आतां 50 वर्सां जालीं फाटल्या वार्डाक हांव 8-7 नंबरां वोटींग करतालो आनी गेले खेपे 8 नंबरां वोटींग केला आनी आतां आमकां काडून 10 नंबरां घातला। ठीक आहे, हें आमकां कित्याक घातलां? आमी कितें केलां म्हणून? आज आमी 74 वर्सांचे आमी कितें आमी आतां सिनियर सिटीजन आमी फाटी पावड्या कितें वचपाचें? गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत।